जे पावसान हेंच्यांनी खतला आणि हेंका खबर हा की मे जाल्या उपरांत पावस येतलो आणि मेच्या भर तेंच्यांनी एंडिंगाक हे जे काम स्टार्ट हा आणि अजूनही चालू हा ते रोड तेंच्यांनी जो आमचो एक 6-7 मीटर रोड आसलो 10 मीटर तो आता रोड 2-3 मीटर दिसता आणि जेन्ना दोनूय लायनीचे गाडी येयल्या उपरांत लोकांक दिसना आता अशें लोकांक हुस्को जाला की आवय बापाय आपलो झील कामाक गेल्या उपरांत तो सांजचो घरा पावतलो का ना बायलांक असो हुस्को जाला की घोव कामाक गेलो तो घरा पावतलो का ना आणि हे आणि फुडल्या 8-10 दिसांनी इस्कॉल स्टार्ट जातले भुरगीं जर फाल्यां जर कोणी भुरगीं जर एक्सिडेंट जावन बायल मी आता भुरग्यांक इस्कॉलान पावयता आनी जर चुकान जर फुडें आंगार गाडी येयली आनी ती जर पडली रोडार आनी फाल्यां जर मेली जाल्यार तिची जबाबदारी कोण घेतलो सरकार घेतलो का PWD डिपार्टमेंट घेतली का पेडण्यां घेतली का आमदार घेतलो ह्यो तेंच्यांनी आमकां सांगपाक जाय। आता आमच्या पारशा गांवांत एक येदे व्हडले देवूळ हा पारशा भगवती म्हणा थंय लोक जायते भायले गोंया भायले येता गोंयाचे येता जायते लोक येता जाल्यार ते बघले जाल्यार सगळी विटंबना जाल्ली हा रोड मधोमध खतला थंय रोडाचेर खडी हा जे दामार ना आनी भर पावसान तशेंच दामार घालता ते दामराक हात घालिल्ले अशे स्टेप हे वणके बश्टे सुके हे काय कितें तरी शेण सारयल्ल्या भशेन दिसता। फाटल्या दिसांनी तेंच्यांनी ते ट्रक रोमलो फाटल्या दिसांनी चोपड्या फाटल्या दिसांनी मानशेर ह्यो भुरगो त्या खळग्यांक पडलो नाक आपडले रगा दिले ते कोणी तरी झेंडो लायलो BJPचो म्हणजे अशें हे कितें एक रोड करताले ते डिपार्टमेंटान त्यांनी जो PWDचो ऑफिसर हा त्यांनी ह्यो विजीट दिवपाची तुमकां ड्रायव्हर हा गाडी हा पेट्रोल हा तुमकां पगार हा तर जाग्यार बसन तुमकां खुर्चेर बसन हे सगळें दिसचें ना जाल्यार तेणी एक पारशा गांवांत विजीट दिवपाची की हे रोड खरोच ह्यो असो जाला की हे लोक बश्टे बोवाळ घालता हे तेंच्यांनी पळोवचें नाल्यार आमी डिपार्टमेंटाचे मोर्चा व्हरतले सगळे जाण हांगा धर्ना करतले बेगिना 8-10 दिसाच्या भितून ह्यो रोड जावंक जाय भुरगीं इस्कॉलान वयतली ती सेफ रावंक जाय ही आमी अपेक्षा आनी हे आमी आतां व्हिडिओ हा ह्यो आमी पारशा स्कुला कडेच काडलो हा तेंच्यांनी ह्यो बघपाचो जो रोड सबंद गेल्लो आणि 2 मीटर 2.5 मीटर रोड उरला आणि मधोमध तेंच्यांनी खतला हे बरोबर ना म्हाका दिसता हे इंजिनियराचे आणि कोणाचो प्लॅनिंग ना डिपार्टमेंटाचो प्लॅनिंग ना अक्षरशः बेवार्षिक हे काम चल्ले केबल जे आसा त्या नावान रस्ते फोडले वयता आणि पारशे गांवांत न्हू जाल्लेले रस्ते आता जाल्लेले आसा पावसान जे रस्ते तुम्ही पळयतात की सायडीक हे पळय कितले खोल जाल्लेले आहा रस्ते मदीं मदीं माती साचयल्ली आसा मदीं मदीं सकारी पडलेली आसा मदीं मदीं गुणे घातलेले आसा आणि ह्या रस्त्या खातीर लोक आपले जे गाडये जे व्हरता ते एके सायडीन व्हरतात आणि दुसरी सायडीन येता आसतना तो जो आहा तोच त्रासान पडटा हेतून अशे रस्ते धोकादायक जाल्लेले आसा की चलयतलो गाडी जो आहा तो ती गाडी डॅमेज जाता आणि जो कोण वयर बसलेलो आहा ते जिवनाकय धोको आसा अशा परिस्थितीन हे रस्ते जाल्लेले आसा ही जी कामां जी आसा ती रस्त्या पावसा पयलीं खंयच्या तरी जानेवारी फेब्रुवारीन ही कामां सुरू करूंक जाय आसली आतां भर पावसान ही कामां सुरू केल्ली आसा आणि हे जे रस्ते आहा ते तुम्ही पळयत आसतले वयरसून तुयाच्या रस्त्या पासून सुरू जाल्लेले हे रस्ते तोडीक काडलेले आसा गेले वर्षात हेंच्यांनी पयलीं रस्ते थंय केबलाच्या नांवान फोडलेले त्याच्या नावान तसेच हा रस्ते आता ते रस्ते बश्टे पॅचिंग केले पॅचिंग करून ते परत बसले आसा तसे बसले आणि आता ही दुसरी सायड जी आसा ती फोडलेली आहा आणि वयता आसतना कशे वचचे आमी ह्या रस्त्या वरसून हे आमकां मोठी चिंता जाल्लेली आसा म्हणून मागता ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन आणि MLAन सुद्धा ह्या रस्त्या खातीर लक्ष घालून बेगीतल्या बेगीन जे आसा ते रस्त्याक पॅचिंग करपाची बेगीतल्या बेगीन आणि आमकां रस्तो सुरळीत करून दिवपाचो। सरकारान जे आमचेर अरिश्ट हाडला ह्या पारशे गांवाचेर हे सगळ्या मुखार दिसचे सगळ्यांक आणि ताजेर ताबडतोब तोडगो निघचो ह्या उद्देशान आमी हांगा आज जमिल्ले आसात। आज भर मे म्हयन्याच्या एंडाक हे रस्ते खणून दवरल्यात आणि हे रस्ते दुरुस्तीचे काम आमकां खबर आसा जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत तरी सुरू जावंक जाय आशिल्ली ती आज मे म्हयन्याच्या एंडाक सुरू केली आणि मे महिना म्हणजे खंय तरी पावसाचे मनसुनाचे आगमन जाता आणि आता अचानक अवकाळी आयिल्ल्या पावसान सगळे जे अंधाधुंद जाल्ले आसात सगळे रस्त्याचेर लोकांची गाडयो रोमतात लोक असंख्य लोक त्रासान आसात स्कूटरवाले त्रासान गाडी कशी चलोवपाची हो प्रश्न पडलेलो आसा। आता हे रस्ते तुम्ही पळयता मधोमध खडलेले आसात आज सकाळी एक टेम्पो हे जाल्लो आसा आज गाडयो स्कूटर कार कशे चलयतले 4 व्हिलर काढून कशी घालतली रोमतली म्हणून सो एकामेकांक त्रास दितात सगळे गाडयो सायडीक रावनात स्कूटर कार त्रासान आसात आणि सरकार इतले चिंतता की काही लोक मरचे हांगा आणि मागीरच हे ताचेर तोडगो काडटलो काय कितें असो प्रश्न पडला।
गेल्या वर्सा आमकां खबर आसा काही कुटुंब मांद्रे गांवांत हे जाली त्रासान पडली, काही महिला मेले चतुर्थीचे भर चतुर्थी टायमार असेच रस्ते त्रासान पडिल्ल्यात. आणि ह्या मांद्रे मतदारसंघात पूर्णतः मांद्रे मतदारसंघात रस्त्याची अशी विटंबना जाल्ली आसा, रस्त्याची खळगे सगळी चाळण कशी जाल्ली आसा आणि गाडी कशी चलोवप हो प्रश्न पडटा. ह्या आमदाराक हाचे कांयच पडलेले ना. आमदार फक्त आमच्यो क्रिसमस कार्नावाल शिगमे हेतूनच धुंद आसा. आणि हे बेसिक नेसेसिटी आमची रस्ते, पाणी, वीज हे कोण लक्ष दितलो. आज बाकीच्यो गरजो आसात, एम्प्लॉयमेंटाच्यो आसा, एज्युकेशनाचो आसा, बाकीचे विषय आसात, ह्याच्याकडे लक्षच ना. आणि हे केन्ना करपाचें आता. लोक मरपाची वाट पळयता काय कितें हो लोक आमचो पार्सेचो लोक विचारता. हे हांगा एक रावले प्रातिनिधीक पूर्ण आमचो गांव असो काबार केल्लो आसा. हे मधोमध चरी खणून हे काम खंय तरी जानेवारी फेब्रुवारी जावंक जाय आशिल्लें आणि ताबडतोब तेजेर पेट जावंक